डिसेंबर मेरेन जुवारी पुलाच्या दुसऱ्या लेनीचे काम पुराय जातले आणि नव्या वर्सा म्हणल्यारूच जानेरा मेरेन पुराय पूल येरादारीक उक्तो जावये अशी माहिती भौशीक बांदकाम मंत्री निलेश काब्रालान दिल्या। तशेंच बोरये नव्या पुलाचे बांदकाम आणि पर्वरी बायपासाच्या बांदकामाविशीं तांणी उलोवप केले। पावसाक लागून जुवारी पुलाच्या कामाक थोडो कळाव जालो। 10 डिसेंबर मेरेन पुलाच्या दुसऱ्या लेनीचे काम पुराय जाव येता आणि चाचणी जाले उपरांत जानेरात हो पूल येरादारीक उक्तो जाव येता अशें PWD मंत्री निलेश काब्राल हांणी सांगले। हे विशींची अधिकृत घोषणा मुख्यमंत्री करतले अशें काब्राल हांणी सांगले। एक्चुअली आमी इनॉग्रेशन डेट थारावना पूण तो कंप्लीट अजूनय जावना। तेजे वयलो कोर्ट जो चालू आसा पयर फाटीं पावस पडलो तांकां बंद करपा लायलो आनी 6-7 दिसांनी परतून चालू करपा लायला, कित्याक तो हॉटफिश घालता तेन्ना आनी आस्फाल्टीक कोट घालता तेन्ना पावस पडलो, तो मागीर त्रास जावपाना म्हूण तांकां आमी बंद करपा लायले। सो हांवें तेन्ना सांगलेलें की आमी जानेवारी फेब्रुवारी 2024 पयलीं आमी करतले म्हणून। सो आमच्या टायमलायनाचेर बिलकुल सारकें आसा, डेट अजूनय थारावना। ऑनरेबल CM आनी मागीर ताका डिसिजन घेवन कशें करपाचें तें आमी थारायतले। पूण काम चालू आसा, ब्रीज चालू जाला, तेजे कोट चालू आसा, पूण तो आतां बंद दवरला पावस पडला म्हणून। सो ते मागीर सुकतरी परतून कितें जालें तें पळोवन कंप्लीट करपाचो प्रयत्न करतले। चड करून आमचो ब्रीज सारकें जर सगळें पावस पडून बंद आनी कितें त्रास जायना जाल्यार बाय 10 डिसेंबर म्हणल्यार ती रेडी जावपाक जाय। मागीर लोड टेस्टिंग करून बाय 15 डिसेंबर अशें फूल फ्लॅज जातले। तेजे पयलीं ट्रायल रन आमी बाय 30 नोव्हेंबर घेवपाच्यो आमी ट्रायल म्हणल्यार चॅकींग करपाचें आसा। सो जशें प्रॉमीस केल्लें आमी इनॉग्रेशन टायमार ऑनरेबल CMन प्रॉमीस केल्लें आमी केल्लें की आमी ते कंप्लीट करतले, ते भशेन ते करून आमी इनॉग्रेट करतले। So by Jan it will be open. Before that we will see it. पावस पडला जाल्यार करपाक मेळचो ना न्ही। सो वी आर इन शेड्यूल। आमी तेन्ना सांगलें की 24 जानेवारी फेब्रुवारी आमी ओपन करतले म्हणून, ते भशेन आमी आसा। सो तेजे पयलीं करूं शकता। सो बोरी पूल पडणो जाल्ल्यान बाबत जाला, ताची दुरुस्ती सामकी गरजेची। बोरी पुलाची रुंदाय वाडोवपाक घरां वयतली म्हूण लोकांक हुस्को आसत जाल्यार नवो पूल बांदप कितें वायट? कोणाक कितें त्रास जाता आसत जाल्यार ताणेन म्हजे कडेन उलोवचें म्हूण काब्राल म्हणटा। सो बेरी ब्रीज ऑल्सो इज अ ओल्ड ब्रीज आनी ताका रिहेबिलिटेशन वचपाक जाय फूल स्विंग। तेजे पयलीं आमचो न्यू बोरी ब्रीज बांदपाक जाय। सो आमी ऑलरेडी फाटल्यान मोर दॅन डिसायड करून ताका ऑलरेडी केलां। ते ऑपोजिशन ताका कितें करपाचें, एक्जिस्टींग आहा ताका वायट करल्यार ते घरां कितलीच वयतली ते करपाचें काय कितें। सो ऑपोजिशन जें आसा पयलीं फाटीं सांगलां की कोणाक जर आसा म्हाका मेळपाक कांयच प्रॉब्लम ना, आय एम रेडी टू मीट एंड वील फायंड अ सोल्युशन। पूण वी हॅव डन आतां एक्वायरींग जो सेक्शन लायला पयलो ऑलरेडी लायल्लो आसा आनी दॅट इज द मोस्ट सुटेबल डिझायन जे आसा। इफ दे हॅव एनी इश्यूज आय हॅव टोल्ड देम दे कॅन गेट इन टच विथ मी, आय वील डिस्कस एंड फायंड अ सोल्युशन। पूण ते सगळे जे ब्रीज बांदता ते न्हंयन बांदता ना लो एरिया बांदता ना कितें हांगा बेणावलीन पयला सगळ्याक चालू आसा। सो खंय तरी ब्रीज बांदपाकूच जाय। लोक सरकाराकूय ब्लेम करता की ब्लॉक जाता, सरकाराकूय ब्लेम करता आनी कितें आसलें। सो अल्टिमेटली इट इज अ गव्हर्मेंट डिसिजन एंड मॉर्थ इज टेकिंग द टेक्निकल डिसिजन। सो वी आर पार्ट ऑफ द सिस्टम। परवरी नवो फ्लायओव्हर येवपाचो आसा। केंद्रीय रस्ते आनी महामार्ग मंत्रालयान ह्या कामांक कंत्राटदार नेमला। येरादारीची गचमुड्डी जावची न्ही म्हूण सर्व्हिस रोडाची तजवीज चालू आसा अशें PWD मंत्री निलेश काब्रालान सांगलें। मोर्ताचेर वर्क ऑर्डर इश्यू करपाक जाय। आमी जो वन्स कॉन्ट्रॅक्टर L1 जाला सो ताका वर्क ऑर्डर इश्यू करतली प्रिलिमिनरी मिटींग आमी पयलीं कॉन्ट्रॅक्टर तेजे सगळे वांगडी PCE बी दवरतले, मागीर हांवूय दवरतलो। सो कशें तेंचे फुडार वयतलो म्हणजे कशें ते प्लॅन करता, कितें EPC इंजिनियरींग प्रोक्युरमेंट कन्स्ट्रक्शनाचो मॉडल तो। सो तेंचे कितें कशें कितें ते सगळे डिटेल घेवन मागीर आमी फुडें ताका कशें काम चालू करपाचें तें सांगतले। ते परून जें आसा आमी फाटीं तुमी विचारलेले डायवर्शन रोड, त्या डायवर्शन रोडाचेरय काम चालू आसा। सो वील गेट बॅक टू सगळे बसून मागीर आमी थारावन करतले। पूण डायवर्जन रोडाचें इन्स्पेक्शन हांवें स्वता दोनूय रोडाचेर केल्लें आसा। रोहन बाबूय तेन्ना गेल्लो, हांवूय गेल्लो, ऑनरेबल CMकूय सांगला। सो तेका डायवर्जन रोड कशें करपाचें आहा ते आमी अशें प्रकल्प करूं शकना, पूण वी आर प्लॅनिंग बोथ द सायड्स कशें करपाक वता तें। बट बिफोर स्टार्टींग ऑफ वर्क आय थिंक वी शूड बी एबल टू गीव सम रिलीफ, कित्याक ते खूब ब्लॉक जाता आनी काम चालू ते आनी ब्लॉक जातले। सो ताका लागून आमी प्रयत्न करता करपाचो। गोमंतक TV खातीर पणजेच्यान समीप नार्वेकार।